वेर्णा जुवारीनगराचेर रावपी एका तरणाट्याक राग आयिल्ल्यान रागाच्या नेटार आपल्याच बायलेचो खून केलो. बिंदू 40 वर्सां आनी अशोक कुमार वेर्णा जुवारीनगराचेर आपल्या आवय आनी दोगा भुरग्यां सयत रावतालो. गाडयेचेर क्लिनराचें काम करपी अशोक कुमारान राती ताच्याच घरान वाद जाल्ल्यान आपणाचे बायलेचो खून केलो आनी पुलिशेन येवन पुलिशेक आपणे खून केल्ल्याची म्हायती दिली. उपरांत पुलिशेन खून जाल्ल्या अशोक कुमाराच्या बिराडान वचून पंचनामो केलो. सकाळी 2:30 वरांचेर एक अशोक कुमार म्हणून एक मनीस जो वेर्णा जुवारी नगरान रावता तो बिर्ला आउटपोस्टाचेर ताणें इन्फॉर्मेशन दिली की राती सादारण 1 ते 1:30 वरांचेर तेजी बायले कडेन केस्तांव जावन तेज्या नंतर रागाच्या भरान तेणें घोव धांवून तिजो जीव घेतलो म्हणून. आनी ह्या संदर्भान आमी सकाळी 4 वरांचेर FIR रजिस्टर केला. अशोक कुमाराक सद्या ताब्यान घेवन इंटरोगेशन चालू आसा तेजी. आनी बायल तेजी 40 वर्सांची बिंदू, 2 ल्हान भुरगीं आसा तिका. आनी फुडलें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. सेक्शन्स केले मर्डर केस रजिस्टर केले 302 IPC. कसो आनी केन्ना जाल्यान खून केला हें आपणाक खबर ना. पुलिशेन येवन आपणाक उठयल्या उपरांत आपणाक खुना बद्दल कळ्ळें अशी म्हायती अशोक कुमाराच्या आवयन दिली. मेरे को मालूम नहीं था, मैं सोया है इधर जाके वो रात का अच्छा से खाना गिना खाया था, इधर था, कल दिन पर इधर था आदमी। तुमको कभी मालूम पड़ा है? मेरे को मालूम नहीं ना, पुलिस में कह के मेरे को उठाया। तुम दूसरे साइड में सोते हैं? हाँ, पुलिस लोग को उठा के वो बच्चा के दोनों बच्चा को उधर अंदर डालो बोला, अंदर डाला है। बाद में उसका नाम क्या है ऐसा बोला है, बेटी का नाम बिंदु है, उसका पति का नाम अशोक है, ऐसा बोला था। मेरे को मालूम नहीं, मेरे का क्या पुलिस लोग उठाए वो रूम में।